नमस्कार. ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्णपाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु. सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन. गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे. मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे. अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ. सर्व श्रोते जनांक हृदयस्थ भगवंत श्री समर्थ आणि श्रीराम हांका सगळ्यांक नमन करून आयच्या कार्यक्रमाक सुरू करूया. पहिले मनाचो श्लोक 175. विधी निर्मिता लिहितो सर्व भाळी परिलिहितो कोणत्याचे कपाळी. हरू जाळितो लोकसंहार काळी परी शेवटी शंकरा कोण पाळी. जय जय रघुवीर समर्थ. हे समर्थाने हांगा ते दासबोधांतल्यात जसजशी आमगेले गहन विषय जातस की तो सोप्पो कोण सांगचे खातीर असले श्लोक हांगा घाले ती सोप्या शब्दांत तांणी म्हळ्या. आमगो तसं ही
विधी म्हळ्यार आमगेलो ब्रह्मदेव आमकां जन्मा घालतना आमगेल कपाळाचेर बरयत खंय आमगेलें आयुश्य कितलें आमी कल करतलीं सगळें आमगेलें भविश्य बरयता. आनी तें भविश्य कळनय आमकां म्हळ खातीर कपलांनी बरयत खंय हांगा म्हळ्यार दोळ्या वयर आसता आमकां दिसना तें वाचूंक जायना. काडणें पळोवन वाचल्यार उपराटी जाता उपराट दिसता. आनी मुख्य म्हळ्यार त्या ह्या नजरेकय दिसना त्या नजरेकय दिसना कळना तें अदृश्ट म्हणटात ताका तशी. जाल्यार तांणी म्हळ्यार तो विधी इतलें बरयता वय जाल्यार तागल कपलार कोण बरयता तागल कपाळाचेर कोण बरयता तागल भविश्य. हो एक प्रश्न समर्थांनी घाला. परी लिहितो कोण त्याचे कपाळी. तशी शंकर भगवान तो संहार काळांत मात्र न्हय ताका लयाचे देवत म्हणटात मृत्यू देवतेवरी. तर तो सगळे लोक संहार काळांतू तिन्नी लोकांक जाण उडयत खंय तागेल्या त्या तिसऱ्या दोळ्यान तितली पावर आसा सगळ्यांक भस्म करून घालची. ताणें कामाक पयलीं भस्म केलें मदनाक तसलो तो शंकरू. तर परी शेवटी शंकरा कोण जाळी तो कोण अशें आसा. तरी एक साधकाक एक गंमत म्हळ्यार आमगेले नमन्या बुद्धवंत साधक असतात न्ही ते नमनमन्याक बुद्धवंत विचार करतात. तावळी आमगो तसो $1 म्हळ्यार 75 रुपये 76 रुपये तशी. तरी ताणें विचार केलो की काळ आसा न्ही काळ सुद्दां 4 युग म्हळ्यार 4 युगांत कल की 48 लाख वर्स जातात ते मेळून एक चतुर्युग जाता. आनी तो ब्रह्मदेवाल एक दिवस एकू दिवस तो तितलें प्रमाण व्हड आसना पळय. मल्ल्या आशिल्ले 1 रुपये आनी ताल्ल्या आशिल्लो $1 म्हणा कलें म्हणत ताका ताजे कितले रुपयांचें कन्वर्जन जाता आसतलें. म्हळ्यार प्रामाणीक प्रयत्न प्रामाणीक साधक आसता ताका दिसलें. तरी आतां तशें करुया त्या ब्रह्मदेवागेल्यांची आमी ध्यान करुया म्हणून ब्रह्मदेवा ध्यान केलें केलें तर मंत्र जपलो 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 ब्रह्मदेव प्रसन्नय जालो. सांग वत्सा तूं कल जायी म्हूण. ताचो बुदवन न्ही ताणें सांगलें म्हाका कलय नाका जाल्यार तुमगेलो तुमचल्या आशिल्ले 1 रुपये म्हाका तुमी दियात दान वरदान तुमचले आशिल्ले 1 रुपये दियात. मागीर ताका दिसलें तो दिवन उडयतलो ब्रह्मदेव चिके भोळोची दिवन सोडटलो. मस्त जाणांक ताणें असुरांक थंय कसले वर दिले ती म्हाका 1 रुपये दिवच्या कल तो ना म्हणटलो. ब्रह्मदेव हांसलो खंय आनी ब्रह्मदेवान सांगलें आरे 1 रुपये दिवच्या जाता न्हय म्हळ्यार 1 रुपये घेवन तूं कल करचो मगलो. तर तो म्हणालो पण मगल 1 रुपये आनी तुगल 1 रुपये हांत मस्त फरक आसा न्ही म्हळ्यार म्हाका मस्त मेळटलें. ताणें हांसून सांगलें ब्रह्मदेवाने ताका साधकाक अरे बाबा तुगल 1 रुपये आनी मगल 1 रुपयान भेद आसा तूंच म्हणटा. तावळी तुगल ती रुपये मागोवच्याक मगल 1 रुपये मागोवच्याक तितले पटीन तुका साधन करची नाकवे म्हळ्यार मात्र मगल 1 रुपये मेळटले न्ही तितले काळ तुका साधन करका. मगल 1 दिवस म्हळ्यार तुमगेल चतुर्युग जाता ती तितली साधन केन्ना करशी तूं तावळी तुका मगल 1 रुपयो पेएबल जाता हांव दितां. देवाची द्वारी उभा क्षणभरी तेणे मुक्ती चारी साधी येल्या क्षणभरी म्हणून हा 2 अर्थ आसात. देवाची द्वारी उभा क्षणभरी देवाची द्वारी उभा क्षणभरी तेणे मुक्ती चारी साधी येल्या तेणे मुक्ती चारी साधी येल्या देवाची द्वारी उभा क्षणभरी असले हांतू जय जय रघुवीर समर्थ. तावळी त्या ब्रह्मदेवान तशी सांगलें उभा क्षणभरी हा जे 2 मिनींग आसात. म्हळ्यार क्षणभर थांब एक क्षण आनी दुसरें म्हळ्यार प्रत्येक क्षण भरी नामाने साधनेने प्रत्येक क्षण खंयचोय क्षण फुकट घालो नाका. हें क्षणभरी जशी एक गोणपाटान तूं सामान भरतात न्ही
तशी प्रत्येक क्षणान तूं तें नाम भरी आनी तें व्होंव दी अर्पण करी देवाक, अशी ताजो अर्थ जाता. तावळी तेणें मुक्तीचारी सादी येल्या जाल्यार हांगा ओके पयलो अर्थ घेवा क्षणभर. हां, देवाची एक वारी उभा क्षणभरी, एक क्षण जाल्यार तुमकां जर ब्रह्मदेवागल रुपय जायी इतलो व्हड व्हॅल्यू आशिल्ली तर तो क्षणय व्हड आसतलो न्ही. चतुर्युगांत तागेलो एक दिवस म्हळ्यार त्या मनान तितले हें तरी क्षण ताणें भरकात न्हय, तावळ ताका मेळटलें. तर अशी ही युक्ती म्हळ्यार एक हें म्हूण जालें तें, पण सहज म्हळ्यार सांगलें की अशी सुद्दां जावचें शकता. जाल्यार त्या विधीक सुद्दां तागल कपाळाचेर कोणें कोणी बरयतलो आसता ताजे वयलो तांगेलो बॉस असो. हां, तशी शंकर सगळ्यांकय संवार काळांत नाश करता, जाळून उडयता. शेवटी तागल शेवट कशी जाता? हां, ताका कोण जाळून उडयतलें? कोणें तरी वरकान ताका जाळच्याक, सगळ्यांक ताणें जाळून उडयलें ताका जाळतलो कोण? तो जो शेवटी वरता ताज्यान तो विलीन जातलो न्ही. तरी समर्थ सांगता ती तो जो आसा जो विधी गेल कपाळान तूं अदृश्ट बरयता, जो शंकराक सुद्दां विलीन कोन्न घेवची तयारी तागेली, ताका मृत्यू दिता. हां, तो जो आसा तागल भजन करा ती, ताका सोदून काडा ती, तो खरो देव ताका सोदून काडा ती. म्हळ्यार मात तुमकां कसलें तरी हें आसतलें. तेमी जया चक्षुने लक्षिता, तो देव आसा पळय तो दिसना. जया चक्षुने ह्या चर्मचक्षुन लक्षिता लक्षवेना, भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेना. म्हळ्यार सगळो दिवस आमी हांतूच गुंतून पडल्यार आनी त्या साधक आलवारी विचार करच्या लागल्यार कोणें आमगेलें रक्षण करूंक शकना. जाल्यार जो विधी गेल कपाळांत बरयतलो अनेक परमविधी आसा, हां, जो हराक, हर म्हळ्यार शंकर, ईश्वराक सुद्दां संवार काळान मुक्ती दितलो. ईश्वर सगळ्यांगेर कान्नान तूं राम नाम म्हूण मुक्ती दितले जाल्यार ईश्वरा मुक्ती दितलो जो आसा परमेश्वरू, हां, तो क्षयातीत आसा. ताका केन्नाय हें ना, तो मोक्षांतूच आसा. ताका आनी तो क्षयातीत, ताका जन्म मरण ना, कसलें ना ताका. तो आमकां अक्षय मोक्ष देतो आनी दया दक्षतो साक्षीने पक्ष घेतो. त्यामुळे आमी जर तागल नांव घेतलें, ताका सोदूंक जर पळयलें, संतांगल संगतींत वचून सुद्दां कल्ल मागता हें कळका लागता. नचिकेताने श्रेयस आनी प्रेयस आनी प्रेयस भोव आमटे दिवच्याक पळयलें. आमकां गोत आसता कठोपनिशदान ती काणी आयल्या की नचिकेत तो सजीव यमलोकांत वचुलो. कल्ल्या म्हळ्यार तागेलो बापसून ताका यमाक दान दिवन सोडचें. कारण कल्लें ना, भयंकर चिप्प आशिल्लो तागेलो बापूस आनी ताका दान कर्मकांड तरी करचें आशिल्लें लोकांक दाखोवचे खातीर. व्हड यज्ञ घालो आनी त्या यज्ञान दान दिवच्याक 500 ब्राह्मणांक आपयलें आनी सगळे जे वांज जालेले गायो म्हैशो आशिल्ले ते आतां दान दिवन सोडले, दान दिलो. तावळे ताणें म्हळें अशें दिवं नये, कसलें वायट जालेलें आतां फूड सुद्दां वायट जाल्लें आमी लोकांक दिवं नये. आमी खावचें आशिल्लें मात दिवंका, आमकां वापरचें जावचें, आमकां बरो फायदो जायशे आशिल्ले तसलें आमी दुसऱ्यांक दिवंका. आमकां जें अत्यंत आवडटा तें आमी दान करता. आमकां आवडना जावचें, गरज ना तितलें उडोवची वस्तू दान करची न्हय. म्हणना पळय तूं खंयची तुका जास्तीत जास्त कल्ल आवडटा म्हूण विचार कर. तरी तो बापूस जोर आशिल्लो, ताणें सांगलें म्हाका सगळ्यांत जास्ती खरें म्हळ्यार तूं आवडटा, आतां तुका दान दिवं हांवें. तर तो म्हणालो हय म्हाका दान दिवन सोडी, आय डोंट मायंड, दान दिवन सोडी. आनी ताणें यमाक ताका दान दिलें. मागीर उदा सोळें यमाक दान दिलें म्हणून. तावळ दोन तो यमागल जाल्लो न्हय. आतां यमागल जाल्लो म्हणा पळय, यमाने ताका ती शक्ती दिवंका दिल्ली देवाने. देवाला प्रार्थना केली ताणें म्हाका यमाल्या होवन पावय म्हणून. तो वचून यमपुरींत वचून पावलो. यम खंय की भायर वचूले खंय कोण कोणाला प्राण घेवच्याक, यम नाशिल्ले ते. तावळे हो 3 दिवस बागला भायर राबलो, भितर सुद्दां येनी खाय न्ही पी न्ही कले ना, उपाशी तपाशी तशी उद्दा तेग्यान राबलो. कडे कालाक यम आयलो आनी यमान ताणें 3 दिवस अशी राबलो अतिथी म्हणून. वर म्हूण 3 वर मागून घे म्हणून सांगलें प्रसन्न जावन. हां, तावळ ताणें त्या बापसूगल खातीर मागलें, ताका कसली असली बुद्धी दिवं नाका ती वचो आनी कलकल मागलें. आनी शेवटच्या वरान ताणें सांगलें म्हाका हें ज्ञान जाय, आत्मज्ञान जाय म्हणून. तें सोड कसलेंय माग म्हूण सांगलें. म्हाका कसलेंय नाका, म्हाका हेंच जाय.
तांणी सांगलें तुका गाडी दिता घोड दिता हें दिता तें दिता म्हाका कसलें नाका म्हूण सांगलें कळ्ळें मागीर सगळें नाशिवंत आसात तेमी म्हाका जें जाय तें तूं दिल्यार मात्र तूं दिता म्हूण म्हाका प्रॉमीस केलें न्हय म्हाका प्रेयस नाका ताका प्रेयस म्हणटात म्हळ्यार संवसारी हाजे संवसारांत चलचे मागण्यो तें नाका ती म्हाका श्रेयस जाय श्रेयस म्हळ्यार म्हाका भगवंतांत एक जावचें सर परब्रह्मांत एक जावचें सर ती विद्या म्हाका शिकय हांव तुल्याक चेलो म्हूण राबता हांव तुगेलें हें म्हूण राबता शिश्य जावन राबता कशी म्हाका दानच केल्या हांव तुगेलें चेडूं आसा तेणी म्हाका कितलें तरी दिवचें म्हणून आनी ताणें ताका दिल्लें म्हळ्यार हें अशी ताणें विधी लिहिता निर्मिता लिहितो सर्व भाळी परी लिहितो कोण त्याचे कपाळी हरू जाळितो लोक संभार काळी परी शेवटी शंकरा कोण जाळी जय जय रघुवीर समर्थ आता अशी कोणें खरें केल्लें हांवें मस्त आसा ती तांतूं मुख्य म्हळ्यार नारद मुनीने सगळे हातूंत नारायणाकच वश करून घेतलो रामतत्वाक ताणें वश करून घेतलें रामतत्वाक आनी तेमी ती कसले ताका तिन्नी कडेन संचार करूं मूब आशिल्ली खंयी वतालो तो देवांक हे विधी शंकरू हे ते सगळ्यांक कोणाक कले प्रॉब्लेम आयलो की नारदाक आपोवन विचारताले अरे हो राक्षस मस्त प्रबळ जाला हे वर दिवच्या तेंची दिता ती भस्मासुरू प्रबळ जाला तो शंकराकच मारूं उठयल्लो ताका माथ्यार हात कोणाल माथ्यार हात धरता तो भस्म जाता अशी वर असले वर दितात वे असले वर दिवन बसलो कडे तो तागल्या मागशी लागलो तो धांवन सळ कडेन निघता हो राक्षस ताजी मागशी कडे तेंची विचारचे लागले कल करचें म्हणून नारदान सांगलें पयलीं विष्णूक वचून विचारात मागीर विष्णूल्या वचना पडे ताणें मोहिनी गेल रूप घेवन तें ताका डान्स करून हें करून ताका वश करून मत सांग डान्स करी म्हळ्यार हांव तुला लग्न करून घेता म्हूण सांग तिणें आनी तो तशी करता तावळी माथ्यार हात ताका तिगल दवर्स भितर ताणें आपणाक माथ्यार हात दवरलो स्वताच भस्म जालो म्हळ्यार अशी भस्मासूर आसतात ह्या दुनियेंत आसता ती आमी केलेलें हें आमगेल्याच पांयार धोंड मान घेतात आमी तसलें आसता ती तशीच हाका आनी त्रिपुरा सूर प्रबळ जालो ताका कोण मारचें म्हणून पण अशी सगळें हें जाता तर नारदाक विचारतात नारदाक कल्ल्या विचारता ती कल्ल्या म्हळ्यार तो परब्रह्मांत एक जाला तेमी महर्षी नारद तर तो सगळे उरलो उपकारा पुरता लोक ताका कळ लावतलो नारद म्हणून म्हणटा ती जाल्यार तो बरोबर परिस्थिती तारतम्यार वागयता सगळ्यांक सम करून मस्त थंड जाल्यार तांचे के हून सुद्दां घालचें मस्त हून जाल्यार चिके थंड उदक घालचें आनी केन्केन दत्तात्रेयाक जन्म घेवचो आशिल्लो तो युक्त्य ताणें महान युक्त्य काडलेल्यो आमी सगळ्यांक गोतच तें आतां सांगता म्हणना तर अशी कशी ताका येता तरी तो परब्रह्मांतूच विलीन जालेली न्ही ती तोच धन जाल्या आनी त्या धनाच उपयोग धना मागशी लोक धांवतात न्ही धन जाय म्हणून लोभी लोक तो लोभी धन मेळोवच्या वचूले कडेन लोभी आनी ताका अचानक तो ते परब्रह्मांत पडलो तो धनच जालो धन जायना पडे लोक ताजे मागशी धांवतात हें जाय तें जाय म्हणून तशें तें नारद लोभी नाशिल्लो तर ताका एकच हें आशिल्लें की आपणाक परब्रह्म मेळका तीच एक इच्छा आशिल्ली आनी तो वचून तांत एक जालो तशी हे तांणी आतां विधी निर्मिता लिहितो सर्व भाळी परी लिहितो कोण त्याचे कपाळी हरू म्हळ्यार शंकरू हरू जाळितो लोक संवार काळी परी शेवटी शंकरा कोण जाळी जय जय रघुवीर समर्थ ओ आता मी दासबोध जाल्या वळया भोग आमचो दासबोध चल्ला आमी 8 ते दशक केलेले तातूंत 5 दशक धरून खरी दासबोधाक सूर जालो म्हळ्यार गुरु दशक गुरु कल्ल्या जायी कसली जायी कशी करका कल्ल्या करका खरो सद्गुरू म्हळ्यार कोण हांगा दोन सूर केले आतां तांणी जगांत पळयल्यार खंयची पळयल्यार दोनीच गोश्टी आसात हें समर्थांक लक्षांत आयलें मस्त दिसता कले विविध सृश्टी दिसता जाल्यार कल्ले आसा खऱ्यो वस्तू दोनीच आसा
एक दृश्य दिसचें जें आसना आनी एक अदृश्य जाल्यार तें खरें आसता. दृश्य दिसता जाल्यार तें मिथ्या. मिथ्या म्हळ्यार आसना हांवें अरे दिसता ना म्हूण कशें म्हणचें जाल्यार तें नश्वर म्हळ्यार उत्पन्न जाता तें स्थित्यंतर जाता वता ती आनी तातूंत नाश जाता. तें ताका माय म्हळ्यार ही सगळी माय एक बाजूक एक पारड्यांतूं आनी तें अदृश्य आशिल्लें जें ब्रह्मतत्व ब्रह्म हें परब्रह्म तें एक बाजूक जाल्यार एक पारड्यान तें नुस्तें परब्रह्म घालतरी इतली व्हड माया म्हूण दिसता जाल्यार त्या परब्रह्माची एक सन्न कुडक्यारी ती माया तान भायर पडल्या मूळ माया अशीच म्हळ्यार तें सगळ्यांत जिवंत म्हळेलें एक केन्नाय मर नाशिल्लें. ताका मृत्यूची ना कल्या मागीर ताका जन्मच ना आदि ना अंत ना पार ना थांग ना पार ना कसलें ना ताका. ताका गूण ना ती ताका अवयव ना ती कसले ना तसल्याक तर ताका जर आमी मेळोवचें आसत तर तागल तें हें पण आमकां तो दिसना भासना सत चित आनंद म्हणटा ती सत आसा म्हूण म्हणटा ती जाल्यार आमी खंय पळयल्या. चित्त म्हळ्यार आमकां भासमान जाता म्हणटा ती चैतन्य गोमटेन दिसता जाल्यार तुमीच सांगता ती हें दिसता तें सगळें माय आसा म्हणून तें दिसना म्हणून दिसना जाल्यार आमकां कळच कशी दिसना जाणयना ताका ह्या इंद्रियांनी खंयच्याय इंद्रियांनी ताका स्पर्श करूं जायना ज्ञानेंद्रियांनी जायना कर्मेंद्रियांनी जायना कसलेची त्या भासना सुद्दां भास सुद्दां जायना जाल्यार लोक म्हणटा ती आनी संत म्हणटा ती की आमी तांतूंच आसा ती तांतूंच राबत आसा ती. लास्ट टायम एक माशल्यांगल काणी सांगिल्ली गोतस न्हय तशी त्या माशल्या 10 दिशांनी उद्दा आसता जाल्यार तांकां उद्दाक म्हळ्यार कल्लें म्हूण तांकां गोत आसना. कोण की सांगता की तुमगेल इर्द गिर्द आजू बाजू उद्दा आसा म्हूण ती वय म्हणटा ती जाल्यार तांकां एक उत्सुकता ती उत्सुकता सुद्दां सगळ्यांक लागना वेळेर खावच्या पिवच्या मेळटा न्हय आराम आसना न्हय म्हूण अशी. तर तें कशी मेळोवचें परब्रह्म हें माया इतली व्हड माया कशी बाजू सारची आनी आमी परब्रह्म मेळोवचें आमगेलें ध्येय आसता. आमगेले वाडसर म्हण आशिल्ले स्कुलांत ते आमकां सांगताले की तुमी हांगा खंय माउंट एव्हरेस्ट सोडची तयारी करा ती म्हळ्यार मलबारील तरी पावतली म्हूण तशी तितली व्हडी तयारी लागता ताका तयारी लागता जाल्यार माय एक बाजू सरची म्हळ्यार खेळणे न्हय तें ताजी इतली सगळीच माय भरल्या म्हळ्यार सगळें तें परब्रह्मात तळ्ळें आमकां जितलें दिसता की तितलें पुऱ्या भरून गेल्या जाल्यार तितलेंच ना परब्रह्म ताची एक हें सुद्दां 0.0000001 सुद्दां पॉयंट ती माय ना जाल्यार आमकां पळयल्यार ती माय मस्त व्हड दिसता. त्या मायेन तुलें सगळें जाल्यार ती मायाची आमगेलो देह होवे माया आतां देहांत राबून देहाची माया सगळे अवयव भायर बाजू केले ती दोळ उगळकी मायाची दिसता ती बाजूक सरची तरी कशी बरें बाजूक सरच्या म्हणून अशी केल्लें तें चैतन्य कले दिसना आनी दिसून हें तें म्हणून विचारल्यार हें तें न्हय अशें जाता हें तूं न्हय मागीर तूं आस तरी कोण म्हणून देवाकच विचारका म्हूण दिसता. तर समर्थांक हांगा हे संवाद रुपान आसलें हें तशी 7व्या आनी 8व्या दशकांतूं हें भोव गोमटें करून तांणी सांगलें. ताच आमी थोडो आढाव घेवया कोण जाल्या जाल्यार तेची काही गहन आसत कळच्याक पण तरी सोंपें सुद्दां आसत त्या मिती आतां तांणी ताजे बद्दल जे तांणी सांगलें न्ही ताजें नुस्तें गद्य हातूं आमी थोडक्यान पळोवया ताजें सारांश केल्लो म्हूण तांणी सांगिल्लो. आतां दासबोध हाजो 7वो दशक जो आसा तो 14 ब्रह्मांचा म्हणटात ताजें नांव 14 ब्रह्मांचो कल खातीर 14 ब्रह्म एकच परब्रह्म आसना 14 ब्रह्म खंयच्यान आयली विंगड ब्रह्म सगूण कशी जावन आयली हो पयलो प्रश्न. आतां हांगा तांणी सांगलें मी पण विरहित साधन करता म्हूण कळ्ळें न्हय तरी ह्या दशकाचें नांवच चतुर्दश ब्रह्म अशें कारण सरळ आसा कल्या म्हळ्यार तांणी बृहदारण्यक उपनिशदांतल्या 4थ्या आनी 5व्या अध्यायांतल्या 14 ब्रह्मांचो विचारू श्री समर्थांनी कोरून तांणी ह्या दशकांतलें 3 समासान मांडून दवरला. निर्गुण उपासन करतल साधका दृश्टीने हो दशक अत्यंत महत्वाचो आसा कल्या म्हळ्यार आमकां ब्रह्म अनुभवचे आसत
जाल्यार ठायी ठायी आमकां अयो हें ब्रह्म इतकी हें तें ब्रह्म इतकी आमी ध्यानां बसली की आमी इतले एक रूप जाता ती तांतू विलीन जातात कितलो वेळ वचून म्हण कळना हां आनी खुशी जाता इतले खूश जाता की तांणी सांगल्या की खंयचे तरी एक संवादी वृत्तीचेरी आपणागल मन स्थिर करून निर्गुण असता धारण करते का ज्ञानमार्गी साधक असतो तर ह्या दशकांत तांणी सांगल्या की कोणाक निर्गुण ब्रह्मा धारण करचेस की ताका अत्यंत सुलभ शब्दांत आम्ही मार्गदर्शन करतात हें समर्थ म्हणटाच कळ्ळें हां तरी सगुण उपासना वाडणे आमी गुरुपूजन करता ती शिवपूजन करता ती देवी पूजन करता ती खंयचे हाका ताजो विग्रह दवरून मंत्र तयार आसता ती ते मंत्र म्हणचे आनी मनान कल्पन करून जे जे आसा दिवचे त्या विग्रहाक ती जाल्यार निर्गुणांतू जे कसलेंच ना त्या साधका दृश्टीने कशी बाबा उपासन करची सगुण उपासना स्थूल असता त्यामुळे मार्गदर्शन करचे सोपेंची पूजन मंत्र तंत्र तें पुरा कळ्ळें जालें तें साहित्य हाडूं जाता हांगा कसलें साहित्य व्हरूंक जायना थंय हां तर साधकाकय सगुण उपासना पद्दतीचें आकलन बेगी जाता सांगलें पूज करूं शिकयतलें आसता तें आमगेल हांतूय आमगेल समाजांत आसता ती आनी ते आमी पुजाय करता ती आरामांतू हां जाल्यार कोणाक की निर्गुण ब्रह्मा धारण करचें ताका अत्यंत सुलभ शब्दांतू हांगा मार्गदर्शन आसा ते म्हणटा ती ब्रह्म हें निर्विकल्प तें अनिर्वाच्य असं म्हणटा ती हां ब्रह्म कशें आसा निर्विकल्प तें अनिर्वाच्य असं म्हणटा ती आतां तें कल्पन करता जाल्यार आमी कल्प वापरका मन वापरका बरोबर मन हें संकल्प आनी विकल्पांचेच एक पोतडें आसा ताचे शिवाय तें मनाक कळना मन म्हळ्यार संकल्प आनी विकल्प एक फावट संकल्प करता एक फावट विकल्प करता जाल्यार तें वाहन आसा वाहन तें दोनी बाजू वताल खंय अर्जुनागल वाहन रथ अशें हांतू महाभारतांत सांगता ती तशी तें मनाचो रथ मुखारी वता मागशी वता मागशी मस्त पण वता मुखार केन्ना पूण वता थोडोसो म्हळ्यार एक्सेलरेटर दाबली की मस्त पण मागशीच वता तो कशें म्हणून कळना तशी तर तें तांणी हांगा सांगल्या ब्रह्म हें निर्विकल्प अनिर्वाच्य आसा आतां जी कल्पन करूंक समजा मनाच्या आधारानेच करता न्हय आमी जाल्यार मन मायेंत येता आतां मायेंत कलकल गोश्टी येतात तुमी सांगता न्हय हें दृश्य सृश्टीच कोणी आमी पळयनासतना राबूं जाता कले करूं जाता जाल्यार आमगेलो देह हो सुद्दां माय आसा देहाक खावच्या पिवच्या लागता ती माय आसा देहांत मन आसा ती माय आसा एक्चुली देह हें जड अगदी जड ताकले ना जाल्यार एक शक्ती अनंत शक्ती आमकां त्या मूळ मायेनेच आमकां प्रदान केल्या मूळ माय आयली खंय न्हू परब्रह्मांत एक सन्न हांतान हगूर धक्क सुद्दां लागू दिनासतना ती मूळ माय हगूर भायर पडली चाचरती बाहेर निघाले ते ज्ञानेश्वर माऊलीन वर्णन केलें ठकची मी ठेले काय करून हां तर पळयल्यार थंय ते मूळ मायेंतू सगळी तिगल पोचडी घेवन भायर पडल्या ती तांत सगळी बीज आसा सृश्टी निर्माण करचें हां आनी एकोहम बहुश्याम तर हांव एकलो जाल्यार हांव बहुश्याम म्हळ्यार म्हाका मस्त जावचें आसा आनी तिगल हाजेर ते ओंकार हें तें जावन मूळ मायेंतले जाल्यार गुणमाय जाली गुणमायेंत हांव न्हू गुणमाय कल्ल्या म्हणटा ती तर सत्व रज तम हे तीन गुण ती निर्माण केले त्या तीन गुणांतल्या तमो गुणांत हांव न्हू 5 भूत तयार जाली पंचभूत पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हां आनी त्या आकाशांतान त्या हांतान परत सगळे रिपू तयार जाले सत्वगुणांथान दंभ मत्सर रजोगुणांथान लोभ मोह तमोगुणांथान क्रोध आणि हे सगळे अशें सगळे तयार कामभावना काम क्रोध हे षड्रिपू तयार जाले आणि सद्या आमी रिपूयुक्त जावन बसल्यां ती आमकां रिपू मुक्त जाल्यार मात्र परब्रह्मांत वचचें जाता तर तें कशें जावचें तरी संतांगल मदत घेवंक हें ताजें मुख्य आसा तर हांणी सांगल्यां कळ्ळें तर तेमी ती परब्रह्माची कल्पन करता बसचीना किंवा ते अनिर्वाच्य असं म्हणता बसून उपयोग ना कळ्ळें म्हळ्यार निर्विकल्प म्हूण ताची कल्पन करता बसल्यार तें निर्विकल्प वर ना कल्पन करूं जायना म्हणटा ताणें कशी कल्पन करची कल्पन करता बसून टायम वेस्ट करची ना तशी अनिर्वाच्य असं ताजे बद्दल खरें सांगूं जायना मागीर कल्ल्या उलयलें ताजे बद्दल हां तेमी ती ताजो अर्थाची कल्पन केली किंवा उलयली
तरी कल जाता त्या परब्रह्मा निर्गुण स्थितीच भंग जाता. आता चौद ब्रह्म ही कल्पना सुद्धा मायेचीच असं मायेच कक्षांत येता. चौद ब्रह्म जाऊच कले एकोहम एकच असते परब्रह्म. हां वृत्ती शून्य शून्य जाऊन चोळाली साधक जो असो ज्ञानमार्गी साधक तो ने कल करता साधने बसतने हांगा संबंध दशका जिष्टतानी दिल्या. संबंध है खंयचे चतुर्ब्रह्माचं दशक ताणें सांगल्या की एखाद गायक गायन म्हणून बसत पळय तावळी पयले साचेरी किंवा एक साधक ओम हाजेरी कॉन्सन्ट्रेट करता आणि सतत त्या ओमाचीच साधन करता. आणि तांकां इतलं एक जाता मन शांत जाता तो ओम वीर वता. तशीची साची साधना षड्ज म्हणटात ताका. हां ते खर्जाची सुरवात असे कळ्ळें. मंद्र सप्तकाची एंड आणि खर्ज हाजी सुरवात ती सा सा होच ओंकार. त्या साची साधन हडड्ड गायक तांगल्या शिश्यांक एक वरस बरी षड्जाची साधन करूं सांग. नुस्तेंच सा म्हण सा तुगेल पक्को जावका तशी ओंकार ओंकार पक्को जावका. ओंकारांत मन वीर वचका. ते इतलें वर विरता विरता ती साधन शेवटी त्या साधकाक आवडच्या लागली. हां आणि ताका त्या निर्गुणाची थंय प्रचिती येवच्या लागली. इतलें बरें दिसच्या लागलें इतलें बरें दिसच्या लागलें. आतां त्या वेळार आमगेल नॅचरल प्रकृती कशी असते त्या प्रमाणे आमकां अनुभव येवच्या लागतात. अनुभव जाल्यार कल जाता ते अनुभव कल्ले येतात न्ही ते आमकां कळटात म्हळ्यार जाणीव जाता ताजी. हे जाणीव जाता म्हळ्यारची आमी अजुनी द्वैतांत आसत. आमगेली जाणीव वीर वचना. अशा समर्थांक त्या गायत्री अनुष्ठान करून कोण 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 तांकां जेन्ना आत्मप्रचिती येवच्या लागली तावळी तांकां संबंध तेजो गोल दिसच्या लागले. तेजोमय संबंध प्रकाशाची पोटी प्रकाश प्रकाश असले तशी प्रकाशच प्रकाश सळपड अशें दिसच्या लागले. वेरॅज जेन्ना तांकां रामनामाने इतलें कोटी रामनाम तांणी घेतलें तें भिनलें त्या वेळार जी प्रचिती आयली ताजी जी जाणीव जाली शांत दांत चांदणेशें थंड अशी प्रचिती आयली. तशी मस्त जाणांक मस्त नमुन्याची प्रचिती येता जाल्यार तें परब्रह्म न्हय. जाल्यार ती शक्ती जर ते पार करून वचका तो पर्यंत ती प्रचिती आयली. ते कोणाक कोणी सांगया म्हण इतली खूश जाता न्ही त्या साधकाक कोणाक कोणी सांगया म्हण अरे म्हाका ही प्रचिती आयली म्हण. हां सांगू गेल की ती प्रचिती परत येना तरी ताका अशी हें जाता बबलींग विथ एन्थुजियाजम कितलें ताका बरें दिसता. तर त्या वेळी त्या त्या प्रचितीचे तागेल स्वभाव धर्मा प्रमाणे येता तागेल साधन कशें चलता ताजेर आसता त्या प्रमाणे तो तांकां नांव दिता. अशी चौद ब्रह्म ब्रह्म पळोवच्या गेल्यार इतली वृत्ती आसत मनुश्या गेल्या हजारो आसत. तातूंत महत्वाचे 14 कोण तांणी ताका नांव दिलें ते 14 ब्रह्म. ही कल्पना सुद्दां माईक किंवा मिथ्या आसत. जाल्यार वृत्ती शून्य जावचे पयलें ज्ञानमार्गी साधक जो आसा तो खंयचे तरी एक संवादी वृत्तीचेर म्हळ्यार जिल्ल्या संवाद सादचे जाता. संवादी म्हळ्यार कळ्ळें विथ हूम वी कॅन गेट कनेक्टेड. जशी ओंकार जशी सा षड्ज सा म्हळ्यार एक स्वर सप्तस्वरांतलो. हां ताजेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करचें मन स्थिर करचें आनी हा निर्गुणांत वतस अशें हें करचें की हांवच परमेश्वर आसा हांवच परमेश्वर आसा. आनी तांतूंत त्या सद्गुरूंगेल बोध मनन चिंतन मनन करून त्या एकच आमकां कसलेंपणी आलंबन लागता थंय आलंबन लागता. हां त्या आलंबनांत हांव न्हू आमकां अक्षरशः प्रचिती येता. म्हळ्यार त्या कडेन त्या आलंबनाचें सुद्दां वता आनी तो विरता नामय विरता एक सुद्दां विचार ना कसले नमुन्या विचार ना ती आनी केवळ आनंद. फक्त थंय कल जाता म्हाका आनंद जातस हांव कितलो आनंदी जाल्ला ही जाणीव थंय व्हरता. जाणीव तेमी ते द्वैत जाल्यार ते अनुभवतांनी 14 ब्रह्मांच्या रुपाने ताका नांव दिलें. ती चतुर्दश ब्रह्म. एका ब्रह्माचे प्रकार कल्पन केले की ताका तितलें नांव दिवचें जालें न्हय. हां म्हळ्यार तो अनामी आसत जाल्यार ताका विविध नांव दिलीं तेमी द्वैत वाडता गेले. हां
तेमी ती जाणीव आस तोपर्यंत हांव आसा, हांव. आनी हांव विसर्जन जाले शिवाय परब्रह्मा शिरकाव जायना. ना की हे देह आसत, देह तर जायनाची, पण मन सुद्दां ना जावंका लागता. मन सुद्दां मायेन तूच येता. आनी सगळी ह्यो जाणीवा, संकल्प विकल्प, ही जाणीव, हो भासू, अनुभव, हो सगळं मनाक येता. आनी जेन्ना आमी परब्रह्मान पावतात की तावळी अनुभव सुद्दां ना जाता. कळ्ळें म्हळ्यार आमी स्वताच तो अनुभव जाता ती, स्वता जाता ती. ताळ सांगचें आस कोणी ना ती, मनच ना. अनुभव येतात ते मनाक येता ती, कले दिसता ते मनाक येता, बुद्धीक जाणयता, मनाक जाणयता, मायेक जाणयता. जाल्यार कसलें वरना, पण आमकां मदत करूंक तें मनच शेवट पर्यंत आमकां येता. हो देह आमकां शेवट पर्यंत येता, कारण मन देहांत आसत, मन बुद्धी देहांत आसत. आमगेल ब्रेन, बुद्धी म्हळ्यार ब्रेन आनी मनाचें प्रक्रियेक हे बुद्धी म्हळ्यार. तेमी ते ब्रेनय व्हेरी इम्पॉर्टंट. ब्रेन चलता, बावळट जावन हांगा कले ब्रह्मसाक्षात्कार जायना. बुधवन जावंका आनी सद्गुरूंचेर श्रद्धा विश्वास आसता तरी मात्र हें मेळटा. पण हें साधन टप्पे, अशी एक टप्प येता की आमी त्या ब्रह्मस्वरुपाच्या प्रचिती थंय येतात. आनी ते जाणीवे पर्यंत थंय येवन आश्चर्यान बघतात, ओ कशी ह्यो बा कितली गोमटें म्हण. आतां ते आमी नायगारा फॉल्स पळयले न्ही, पयलो विचार हो आयलो. आतां खंयी पळयलें की म्हाका तेंच दिसता. खंय अशी जुहू चौपाटीर खंय वचूली, तें पळयलें की दिसतें, कळ्ळें, आकाशीचा रंग निळा हा कुठून आणिला रे गण निळा, तव इंद्र नील भाळी हे चंद्रबिंदू विलसे, किल 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 करुनी हा सिंधू बघ उचंबे, मी जीव एक सान शिव तूची सत्य सुंदर, किती रे महाबिलंदर, क्षण एक दिससी काळा क्षण एक इंद्र नील, कुणीही असो तू मजला तुझिया ठाव दे, मी जीव एक सान शिव तूची सत्य सुंदर, कुणीही असो तू मजला तुझियात ठाव दे. हें जें असं तें सुचलें जाल्यार परब्रह्म न्हय तें. इत्याक तें म्हाका सुचलें, हो म्हगेलो अहंकारू, तें हांव बरोवन दवरलें, ती माय जाली. तें तुमकां सांगलें, ही माय जाली. म्हळ्यार हांव अजुनी अब दिल्ली बहुत दूर है. दिल्लींत थावन सुद्दां बेंगलोर वचून राबिल्लो कसो ती आमगेर हांगा दिल्ली दूर आशिल्ली सुद्दां, वय की न्ही. पण हांव दिल्लींत पावली, हांव बेंगलोरान पावली, ही जाणीव म्हळ्यार परब्रह्म न्हय. जेन्ना हांव खंय पावल्या हाजी जाणीव व्हरना की तें परब्रह्म, हें तांणी सांगलें. आनी तेमी ती आमी अशी करता, मागीर कशी करयत तरी. तुमी म्हणटा ती मी पण विरहीत साधन कशी करची, हाजे सूक्ष्म मार्गदर्शन ह्या अख्ख्या दशकांत तांणी दिल्या. देह साधन करता राबता, मन निर्विकल्प जावन वता आनी प्रचिती जाणीव सुद्दां शिल्लक राबू नये. हो अत्यंत गूढ साधन मार्ग न्हय. हें एक पंत आमी लास्ट टायम घेतल्या, जाल्यार श्रोत्यांनी म्हाका सांगलें की हाजी चिके तरी परत आढाव घ्या म्हणून हो घेवंच असो, तो म्हजे खातीर सुद्दां आवश्यक असो. तेमी समर्थांनी जाय म्हूण सांगून ते परत सांगता असो ती समोपन आयकया ती गूढ साधन मार्ग. तरी हांगा तशी कशी करयद हे साधन मार्गाचं सुरवात केली तर तांणी परत एक पंता नवविधा भक्तीची सांगली. पहिली भक्ती खंयची तरी श्रवण भक्ती. श्रवण भक्ती त्या श्रवणाचे महात्म्य हांगा सांगलें. श्रवण आनी सत्संग हो करपाची साधनेन तूं म्हणून सांगलें. आनी साधूंगल सहवासांत राबून ही साधन करता आनी मृत्यूची कल आत्मसात करता. म्हळ्यार देहांत आसतना जशी परिक्षितीने तें भागवत आयकता आयकता तक्षक येवन तेन्ना चाबलो आनी केन्ना तो देहांतान भायर पडलो ताकाच कळ्ळें तर शेवटचा दीस माझा गोड व्हावा म्हणून. तशी हे दशकाच गोड शेवट समर्थांनी केल्ल्या तें पळया. पयलो समास मंगलाचरण, सगळ्यांगेर तांणी मंगलाचरण म्हळ्यार सगळ्यांगेर गणपती हें ते पयलेच वरीचे. पण महत्वात तांणी ह्या समर्थान कल समासांतू की ह्या संवसाराक समर्थ म्हणटात हें दीर्घ सोप्पन असं. आमगेर कल्ल असं एक दीर्घ सोप्पन हें समश्टी म्हळ्यार समाजाचें म्हणया. संबंध संवसार हें दीर्घ सोप्पन असं, जागृतींत सोप्पन नाजाल्यार न्हिदता ती आनी सोप्पन पळयता ती किंवां गाढ न्हिदता ती. खंयचे खंयचे स्वप्नांचे आमकां उगडास आसता
कडेन म्हणटात हां हें स्वप्न पळयल्लें तें स्वप्न पळयल्लें आमगे निरनिराळ अवस्था आमकां लक्षांत आसता ती तें सगळें एक स्वप्न आसा तर हें सगळें खंयच्यान तें कॉमन निद्रा स्वप्न केन्ना पडटा आमकां न्हीद पळय मात स्वप्न पडटा तर सगळ्यांत व्हड स्वप्न न्हीद आमकां पडल्या म्हळ्यार देहबुद्धी देहबुद्धी हीच ती निद्रा आणि ती निद्रा ह्या जन्मात नाही 84 लक्ष जीवयोनींची यात्रा करताच ती निद्रा म्हळ्यार कळ्ळें न्हिदान चमकूनचो अभ्यास आसने लोकांक तशी आमी त्याच निद्देंतू त्या देहबुद्धीचे हांतूंची आमी नशेंतू चमकत राबता ती परमेश्वर थंय आसता हें आसता आमकां पळोवचें म्हणून कळ्ळें भान सुद्दां आसना स्वतागेलें आनी तेंच कलकल त्या स्वप्नान कसले आमी उद्योग करता ती उपद्व्याप करता ती सगळें करता ती बरें करता ती वायट करता ती आनी हांव केल्लें म्हणून मिरयता ती आनी तेमी पुनर्जन्माक परत सूट ताका प्राप्त जाता ती येतात कल्याक पुनर्जन्माच्या कश्टांतून सुटचे खातीर आनी आत्मविद्या अध्यात्म विज्ञान आत्मसात करता म्हणून जाल्यार तें साध्यच जायना तेमी ती तांणी सांगल्या प्रारंभान तूं मन अध्यात्म ग्रंथाचेर एकाग्र जायच ना गोतस जाल्यार आनी बुद्धीक सांगील आकलन सुद्दां जावचें ना जाल्यार तो सरी ग्रंथ एखाद अध्यात्म ग्रंथाची वाचका अद्वैत ग्रंथाची तो हात तांथान सोड नये परत परत प्रयत्न करून साधकान अध्यात्म विद्या ही समजून घेवची प्रयत्न करता मुळान तूं अध्यात्म विद्या ही संस्कृत विद्या ही संस्कृत ग्रंथांत आशिल्ली पयले अद्वैत ग्रंथ शंकराचार्यान बरयले पुराय हांतू संस्कृत आनी प्राकृत म्हणून प्राकृत म्हळ्यार ही बोली भाशा त्या काळची जाणान गेली भास विविध भास आसा ती संस्कृतांतल्यान सगळे भास आयल्या ती मराठी आनी इंग्लीश संस्कृतांतल्यान येयली जाल्यार मराठी हिंदी तेलुगू कन्नड सगळे भास हांकां प्राकृत म्हणटात म्हळ्यार प्रकृती धर्मा प्रमाणे प्रत्येक जण तांकां शिकयली भास वापरता ती आतां संस्कृत आमकां येना आमगेलें आयुश्य एक तर लिमिटेड आमगेलें मरण केन्ना आसा म्हणून गोतना हें देह लॉटरी लागील मेळ्ळा तरी देह वच्चे पयलें आमी कले तरी बरें करून घेवंक न्हय कोण घेवंक आमगेलें सार्थक तावळी सामान्य मनशाल कल्याणा खातीर आतां जर संस्कृत येना संस्कृत शिकली तरी तातूंत ग्रामर थोडे शिकली आनी हांनीच सांगलें न्ही नहीं हें करतलें दुकृत करणम म्हणून म्हळ्यार नुस्तें व्याकरण करून उपयोग ना तरी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते शंकराचार्यांनीच सांगलें नुस्तें संस्कृता व्याकरणान तुमी बैसू नाका ती तातूंत अर्थ पळयाती अर्थांतून अर्थ पळयाती गूढ अर्थ पळयाती आनी ताजे खातीर संतांक शरण वचाती आनी संत ते आमकां संस्कृत कळना म्हणून गोत आशिल्ली मी ती ते इतलें करुणामय आसा ती की ते आमगेले भाशेन सांगचा प्रयत्न करतात एक 400 वर्सां पयलीं तांणी हो ग्रंथ बरयलो संस्कृत धड कोणाक कळनाशिल्ली तावळ तांणी कल केलें तो मराठी भाशेन बरयलो आतां ती मराठी भास सुद्दां आमकां डिफिकल्ट जाता मराठी मस्त जाणां येना आनी हो ग्रंथ मराठींत आसा म्हणना पळय मातृभाशा उलोवच्या शिक्क दोन जी भास येता ती कोंकणी तर कोंकणींत अयो तें कोंकणींत आसा तर हांगा समर्थ सांगता ती बासुंदी जर केली ते अगदी व्यवहारी संत आसा ती समर्थ म्हाका सांगता ती अगो बासुंदी चांदीच्याच वाटीन पिवका म्हळ्यार मात्र ताजो स्वाद मेळटा तशेंच वे ना न्ही एखाद द्रोणान जर बासुंदी दिल्ली तरी पिवेत न्हय आतां आमी ते रामकृष्ण मिशनांत वतात खिचडी करतात ते प्रसाद म्हणून नवरात्रींक इतलें परमळ आनी इतलें हून द्रोणान दितात ते म्हणून ताजी किंमत कमी जाली एक तर तो प्रसाद आनी चविश्ट तशी खंयचे हांत मुद्दा प्राकृत आनी संस्कृत हो मुद्द आसना तरी श्रोत्याक तळमळ कल्ल्याचें आसा हो आसता तुमकां मुख्य परब्रह्म जाणून घेवचें आस की ना हाजी तान लागता तान असल्या मात्र तुमी ते एक मनान एकाग्र मनाने श्रवण करून आपणाल पदनान तूं तो ब्रह्मज्ञान पाडून घेता तेमी ती ते हें कळचे खातीर समाजा शेवटच्या 8 ओव्यान तूं समर्थांनी मायेचें स्वरूप वर्णन केलें माया ही ते सांगतात आमगेल मनाची कल्पना आसा जाल्यार ब्रह्मज्ञान जायना पळय ती माया नाश जाता माय दिसता ना जाता माय गोमटी आसा माय भयानक आसा मायाची मदत करता मुखार वच्च्याक माय कोपल्यार आमगेले वाट लावचे शकता तशी म्हळ्यार आमी कशी तिका खूश दवरता ती मूळ मायेक आमी खूश कशी दवरता ती खूश म्हळ्यार कळ्ळें तें वाहन आमकां वापरता तें समज सर्वीस करता न्ही
मन हो मायेच एक मुख्य प्रकार आमकां दिलेलें मन. तें मन वाटेल तशी हें मनाक शिस्त दवरता. आं नित्य तें चलोवंक आनी बऱ्या मार्गान चलोवंक वाटेल तशी न्ही, मोकाट सोडची न्ही किंवा मुर्दाड मन मेल्लेल्या मनान जगची न्ही. तरी उत्साही सान्न चेडवां जाली शिकचें कसलें आसतें, श्रवण भक्ती करची, कोणाचेर विश्वास दवरचो, कोणाचेर हें करता. तरी आमी सगळे पयशाचेर विश्वास दवरता ती, देह बुद्धीचेर विश्वास दवरता ती, इतलोक मरतना दिसता ती. जाल्यार हांव अमर असत ह्या बुद्धीचेर आमी विश्वास दवरता ती. म्हणून आमगेर आरामान चल्ल्या कडे एक दिवस यम येता, एक मिनीट सुद्दां दिना. आमगे जशी सुपरवायझर पेपर ताण घेत न्ही तशी आमी निकल करता ती. आमी दुसऱ्यांगेले पेपर सोडूनच्यान आमगेले वेळ वता. तूं खंय पळय हांगा चुकता, हें अशें करूं नाका, तुका त्रास जातलो. तो कल करता, हो कल करता. अरे हांव कल करता, मगल प्रश्नाक उत्तर सोदी न्ही पयलें. तो येवन ताण व्हरतलो पेपर, हें कळका न्हय, तें करना तेमी. तर तांणी सांगलें आतां माया जर ना करका तरी मायेचे आमकां थोडे गुणधर्म कळकात. कळ्ळें? तातूंत मस्त पयली होडी म्हळ्यार देह बुद्धी. ती देह बुद्धी हाचो अर्थ कलो. एक देह आसता, देह तरी मायाची पण तो जड आसता. जड जाल्यार देह बुद्धी, त्या बुद्धीन शक्ती आसता. शक्ती वायट विचार करता. देहाच्या दिकान पळोवच्या गेल्यार देह बुद्धी आनी आत्मबुद्धी. आत्म्या दिकान जर ताजी नजर गेली तर हीच बुद्धी आमकां आत्म्या पर्यंत पावयता. आनी देहाचेरूच जर आमी कॉन्सन्ट्रेट करून बसली, आमकां हें जाय तें जाय, प्रॉपर्टी केली, हें केलें तें केलें, तरी कले जायना अशें तें. तर तांणी आतां सांगलें माये स्वरूप वर्णन करून जायना पळय. तांणी ब्रह्मस्वरुपाचें वर्णन केलें. ब्रह्म असल्या प्रकाराचें वर्णन मागशी येवन गेल्या. तरी सद्गुरूंगल सहवासांत राबून साधकान हें ब्रह्म जाणून घेवंक मन बुद्धी संकल्प पराव आनी स्फुरण ह्या सूक्ष्म स्वरुपा लागीं साधक अडकता. जाल्यार ब्रह्म पळोवन सूक्ष्म आसून ब्रह्माच्या अधिष्ठानाचेर मन आनी बुद्धी काम करता ती हें कळका. ब्रह्म सतत आसत आनी त्या अधिष्ठानाचेर मन बुद्धी ही काम करता आसत. तेमी परब्रह्म आमी मेळोवंक जाल्यार थंय त्या पावयतली ही माय आसता. ही जी माया म्हळ्यार मूळ माय आसा ती परब्रह्मांतान आयल्या. परब्रह्मा सेक्रेटरीशी असती. तेमी ती आमकां भितर वची चिठ्ठी दितली तीच दिता न्हय. त्यावेळी चिठ्ठी कोणाला गुर्त असल्यार मात्र मेळटा. तर कोण केन्नाय थंय वचून येत की ते म्हळ्यार आमगे सद्गुरू. सद्गुरून आमगेले तांगेले वशील लायल्यार आमकां वचूं मेळटा. जाल्यार ते अशीच पात्रत नासतना कोणाकय वशील दिनात तेमें आसत. तर हे हाजे भेद बुद्धीमिती जगांतले सगळे भेद देह बुद्धीमितीचे आसा ती. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाना नमुन्याचे वर्ण नाना नमुन्याचे आश्रम हें सगळें. तरी साधक कलस आत्ताच व्यवहारांतलो साधक तो व्यावहारिक अध्यात्म करता. अध्यात्म सुद्दां व्यवहारा दृश्टीन संताल्याक पळयतना सुद्दां तागेलो देह कशें आसा ताजोच पयलीं विचार येता. तो खरो साधक न्ही. तरी संत सतत स्वरुपाच विचार करता आसतात ते. आनी तांकां कोणाक हाजो अनुभव हाण दिवो म्हूण उत्सुकता आसता. जाल्यार शिकतल्याक तळमळ जाय न्ही. शिकतल्याक मस्त तळमळ जाय हातूंत. तर देहबुद्धी मनुश्याक ब्रह्मा येतान दूर ताणटा आसता. आनी नित्यानित्य विवेकू हें खंयचें नित्य खंयचें अनित्य, खंयचें सार खंयचें असार हें तेंची मन ताजो जर विचार केला विवेक केलो. विवेक म्हळ्यार योग्य विचार. विचार कोण करचें मनान करचो. विवेक कोण करचो मनान करचो. मन ही सुद्दां माया जाल्यार मनच आमकां उपयोगा येता. तान लागील ताळ कलेपणी मिडियम लागता न्ही तशी माया आमगेली मिडियम आसा उद्धार करून घेवचे खातीर. ताजो उपयोग करचो आमकां कळका. तर ब्रह्माल्याक ताणटा आसता. हो प्रत्येक साधकाच्या जिवनांत संघर्श चालू आसता न्ही. संत तुकारामा सुद्दां चुक्क न्ही. ते म्हणटाले रात्रंदिनामा युद्धाचा प्रसंग म्हळ्यार कले टेन्शन. ती बायल थंयच ताणटा संवसारा दिकान. तूं कले काम करना चेडवां कल करून हातार दोन ते विठ्ठलाल पांयार व्हरून लकोन घालती न्ही तसली बायल ती संवसारान ताणटा. आनी मन हें तागेलें उपजत ओड खंयस तर आत्मज्ञान जावंक म्हणून. जाल्यार त्या संघर्शांत थांवनूच ताका वैराग येता. ताणें म्हणलें आसलें की बरें जालें देवा बाईल कर्कशा झाली ही दुर्दशा जनामध्ये. बरें जालें देवा निघाले दिवाळे. तशी तांतूं
देहबुद्धीच विजय जाता आणि मानसिक संतुलन एक एक बिघडता. देहबुद्धी विजय जाल की आमगेल मानसिक संतुलन बिघडलेंची. नित्यानित्य विवेकाच विजय जाताची मनुष्याक समत्व दश प्राप्ती जाता. सार असार कळचाल की एक नमन्या वैराग्य येता. आणि त्या ब्रह्माक अनुभवल्यानंतर जाणीव शिल्लक असता. ते जाणीव शिल्लक राबिलमिती आम्ही 14 ब्रह्मांची नाव दितात. ती 14 ब्रह्म हांग वर्णन केलें ती मस्त असं ती. सर्व ब्रह्म खंय, साक्षी ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म, शेवटी विमल ब्रह्म, त्या पुऱ्या असं ती. जाल्यार समर्थांगल म्हणणं ही सगळी ब्रह्म खरी नाही, ती मिथ्या, ती ना जाता ती. हें परब्रह्म नाही जाल्यार ताका दांटून ही एक पायरी, ही एक मायलस्टोन. तांथान मुखार वचका जाल्यार ब्रह्म आणि माया समर्थान म्हणचे म्हळ्यार एकमेकांत इतली काल्लयल्यान ती त्यांनी तांकां विंगड काडूंक जायना, कळनाची. जाल्यार इतलें आसून सुद्दां माय ही अंशात्मक आसा आणि ब्रह्म हें अख्खे ब्रह्म मायेद्वारे केन्नाय व्यक्त जायना. त्यामुळे माय अंशात्मक मात्र नाही. ते चिखलाक सुद्दां वैशिश्ट अशी की ब्रह्म माये तशी काल्लयल्या कोणाक दिसता ते हें काडूंक आमकां जायना काडूंक. जाल्यार ह्या मायेचे इतले दोश आसत मग त्या परब्रह्मा चिक्क सुद्दां चिकटना, ती अलिप्त अलिप्त रावता. ब्रह्म पृथ्वींत आशिल्ले तर ते पृथ्वी भायर जड ना, उदकांत आशिल्ले तरी ते मृदू ना. ब्रह्माक आकाशाची उपमा दिता ती. जाल्यार पंचभूतांत आकाश त्या पंचभौतीक ना, ताजे विंगड आसा सगळें. कले लासून घालना हांतू, ताका चलन वलन ना, वायूवरी कसलें ना. मुख्य म्हळ्यार ताका मीपणच ना, मीपण ना, अहंकार ना, ते आस तशेंच. तेमी ती तांणी आनी ते ब्रह्म प्रत्येक आमकां कळना, पण प्रत्येक पुस्तक वाचूं गेल्यार थंय ब्रह्म आसा. खावच्या गेल्यार ताजे मध्य ब्रह्म येता. आनी कले करूं गेल्यार ताजे मध्य ब्रह्म आसा. साबून लावचे जाल्यार साबुनाच्या आनी आंगा मध्य ब्रह्म आसा. अशें तांणी मस्त वर्णन केलें. कडेरी द्वैत कल्पना निरसन म्हणून एक आसा. तेमी द्वैत कल्पना कशी काडची हाजे बद्दलय तांणी सांगल्या. आकाश एकच आसा जाल्यार आकाशा वरें सम तर आकाशच ब्रह्म कल्ल्या म्हूण नये म्हण. आतां हांगा द्वैत कशें निर्माण जालें, माया आनी ब्रह्म द्वैत कशें निर्माण जालें, तरी संकल्प विकल्पात्मक मन अशी मनाची व्याख्या आसा. तेमी ती मनान कल्पनाची, कल्पना ही केन्ना फट्टीची. तेमी ब्रह्म हें एकमेव सत्य हाज्यानच हें जाता. आनी तेमी नक्कीची मन हें द्वैतची. तरी आकाश जशें एकच आसा जाल्यार परब्रह्माक आकाशाचे एखाद वेळी दृश्टांत म्हणून उपम दिवे दितकी म्हण तांणी म्हळ्या. कित्याक म्हळ्यार तेमे चलना, हें जायना, ढग येता ती वता ती, आकाश थंयची थंय आसता, खंय गेले तरी तेंच आकाश आमकां दिसता. तशी फक्त हांगा कलस आकाशान ताणें हांतू मस्त व्हड फरक, थोडे मस्त फरक आसता ती वॅलिड विविड. ते म्हळ्यार आकाशांतू 7 दोश आसतात खंय कळ्ळें. कळ्ळें म्हळ्यार ते तमो गुणांतान आयिल्ली मिती. जाल्यार ते आमगेल्ले हांतू आकाशांत हें आशिल्लें तरके तेमी ते ताका हें म्हूण परब्रह्म म्हूण म्हणूं जायना. कडेन आकाशाक लिमीट आसता. आमी आकाशा भायर वचूं शकतात जाल्यार परब्रह्मा भायर कोणेय वचूं शकना. कल्पांतांत आकाश हें ना जाता जाल्यार परब्रह्म न्ही. आकाशाक रंग एक निळसर रंग दिसता आमकां, कले जावं दिसता, पण परब्रह्माक कसलें आसना. तरी स्वरुपासंधान, स्वरुपानुसंधान ही शुद्ध कल्पना आणि मनाने कल्पना करची ना. तरी समर्थ सांगतात तुम्ही मायेची कल्पना करचे ऐवजी तुम्ही दृश्याची कल्पना करता बसचे ऐवजी आत्ता मी हांग वतली, काश्मीर वतली, हें वतली, सगळं दिसताना बुड्डून राबचे बदलाक ब्रह्माची कल्पना करत नाही. जशी मस्त आम्ही कल म्हणतात पश्चंतींतून नाम रुचका म्हणतात. त्या पश्चंतींत आमी लोकांक कशी सवचे म्हणून हाजोच विचार करतात. ताजे बदलाक तुम्ही ते सांगता ती नाम थंय दवरात, नामा बद्दल विचार करात, त्या नामिल्याक संवाद करात. पश्चंती म्हळ्यार तें नाम एक पळयात थंय हृदयान बसून. हृदयान पश्चंती स्थानच ताका थंय बसयात, सद्गुरू बसयात. ताल्ल्याक तुमगेले नाना नमुन्याचे श्रोत्यान विचारल्यार प्रश्न विचारात, उत्तर काढात, तांकां संवाद साधत. ताल्यागी कल्पनाच करत न्ही तर तशी करात अशी. आणि तांगेल हें जावन कड्डेरी साधक स्वरूपाला तद्रूप जालो की ही कल्पना सुद्दां विसर्जीत जाता.
म्हळ्यारीची प्रपंच म्हळ्यार कल्पनाशक्ती दुरुपयोग प्रपंचान तूं शिरकूंच म्हळें आनी परमार्थ वाटेन वचचें म्हळ्यार ह्याच कल्पनाशक्तीचो म्हळ्यार मनाचो सदुपयोग मन वापरची कशी हें आमकां कळका तेमीत मनाचे गुणधर्म कितलो व्हड आसा ती आमी जे रजिस्टर केल्ले न्ही लक्ष घालें तेंची रजिस्टर जाता मनांत लॉटींग पेपरा लागीं सगळें जायना ताका संपर्क म्हणटात संपर्क म्हळ्यार अशीच हाता हात लागले कोरोना लागलो तशें जायना तशें जायना जाल्यार आमी मनान जे टिपतात न्ही तेंचे रजिस्टर जाता आनी ते लक्षांत राखता आनी जर बरें लक्षांत जालें बरे कडेन आमी लक्षांत दवरलें बऱ्यो गोश्टी तरी आमी त्या बरे कडेन पावता ती ते अलक्ष जाल्यार आमगे लक्ष असल्यार आमी अलक्ष जाल्यार ते पावता ती मनान तें करा ती म्हण हां कडेरी तशीच आनी आनी बद्ध मुक्त निरूपण तें दिल्या हां तर तांणी सांगल्या ताका पाप तो श्रोत सांगता ध्यानान तूं तुमगेलें आयकता बसलें की कितली खुशी जाता जाल्यार परत संवसारांत आयल की प्रपंचांत आयल की व्यवहार करपा लागता धड मागीर ब्रह्मसुखय न्ही प्रपंचूय न्ही अरत्र ना परत्र देहाक संवसारीक कर्म परत चालू जाली हां हो प्रश्न मस्त साधकांगेलो आसा तेमी समर्थ म्हणटा ती की बरोबर आसा तूं प्रश्न विचारलें बरें जालें मस्त साधकांगेलें हें आसा कळ्ळें डिफिकल्टी आसा तरी शिष्यान एक गोष्ट चुकीची गृहीत धरल्या की जो मुक्त जाता तो निष्क्रिय जावंक लागता निष्क्रिय जायना तो जो मुक्त जाता जो परब्रह्मांत एक जाता हां तो देहान परत भायर येता जाल्यार मनान मुक्त जाता ताका दृश्य दिसता जाल्यार सावली वाली एक चेडूं सावली पळोवन भिवन रडतालो किळची मारून जाल्यार आमी रडतात आमगे सावली पळोवन ना तशी सगळे कडेन तो वता आनी तो हें जाता ताटस्थता नाम समाधी ही मूर्खांची परमावधी अशी संत एकनाथ म्हणटात कळ्ळें तर तांणी सांगलें कबीर सहज समाधींत आशिल्ले ते कपडे विणटाले बाजारांत बसून तर कल्लें तुमी कसलें सोड कामण ना हां मागीर कशी करच तरी हां मी पण तरी हांणी सांगलें की हे व्यवहार ही कल्पनाची मन अशी अगदी काष्ठवत बाबा एक जागेर ताणें बसून राबका मुक्त मनुस जाल की ताणें कल्ले करची ना ह्यो तो परब्रह्मात विलीन जाला तो कल्ले करना तशें जायना उलट सगळे परब्रह्माचे जिवंतपण जे आसा फ्रेशनेस ताका मेळिल्लो आसता तो सान्न चेडवारी आनंदान युक्त जावन नांदता करता आनंदाचे डोही आनंद तरंग म्हणटच नांदता सुटता आनी बाकीच्यांक सुद्दां हॅप्पी करूं पळयता सगळ्यांक मदत करता सान्न चेडवां कशी प्रत्येक क्षणाच आनंद घेतात की तशी तो आनंदाने सगळें काम आनंदान करता चिक्की चिक्की ताका बेजार म्हणना ताका आलस ना ताका दुश्शीतपण ना हां न्हीद गाढ न्हिदता स्वप्न पळयना तो थोडो वेळ आवश्यक आसा तितली न्हीद घेता उठाय ताका कामां लागता न्हिदेत सुद्दां ताका तितली जरूर पडना हां आनी बाकीच्यांक न्हिदल्ल्यान जागोनच तागेलो व्हड काम तो करता तर हांगा समर्थ सांगता ती की त्या मनशाक हांव देह ना हाजी संपूर्ण भान जालेलें आसता परब्रह्मा ज्ञान जाल्लें तर तो तागेलें मी पण संपलें आनी तो मुक्त जालो तेमी बद्ध आनी मुक्त हें द्वैत मनच निर्माण करता तेमी ब्रह्म आसा पळय तें मुक्तय ना आनी बद्धय ना कळ्ळें म्हळ्यार तो जेन्ना बद्ध ना म्हण ताका अनुभव येता की परब्रह्मांत तो हांव बद्ध ना हें कळटा ताका जाल्यार तो मुक्तय ना बद्ध ना जाल्यार ताका बांदिल्लें ना जाल्यार मुक्त जावन प्रश्न खंयच्यान येयलो होय की न्ही तर तो एकदम खरो मुक्त तो जशी जंगलच्या रायाक सिंह अशें मागशी वळवण पळयता ताका खंय वता तो राय आसा म्हण आमी ताका राय म्हणटात ताका चमकूंच वेल्याने ताका हाज वेल्याने अशी मागीर तांणी जीवन मुक्त हे ते 4 प्रकार हांगा सांगले ती विदेह मुक्त प्रारब्ध जालें की देहाची काडटा ती ते कडेन आत्मज्ञान जायना पळय प्रारब्धानुसार देहाचे कर्म करता राबता ती आनी लोकांकय मार्गदर्शन करतात ते जीवन मुक्त नित्यमुक्त हे अवतार आसता ती आनी जे साधन करून स्वरूप साक्षात्कार प्राप्त करून घेतात की तांकां श्री समर्थ मुक्त म्हणटात ती हां तरी हांगा तांणी कडेन साधन प्रतिश्ठा सांगल्या हां अद्वैताचे ध्यान करूं बसल्यार ध्यानाच अभिमान निर्माण जाता खंय तशी मनुष्यागल अहंकार आनी मीपणा हो ब्रह्मचिंतनांतलो आनी प्राप्तींत सर्वांत व्हड अडथळो अहंकार आनी हांव म्हणलेलो अरे म्हाका कसलें महत्व आसा परब्रह्म इतलो व्हड माय इतली व्हडी हां
मगल मन सुद्दां म्हाका कळना, मगल मनच म्हाका कळना आनी म्हाका देह वापरच्या दिला म्हळ्यार हांव एक तर भाड्या घरांत राबतां. हां, तें घर मगल न्हय, हें देह प्रॉपर्टी सुद्दां मगल न्हय. प्रॉपर्टी असल्यार म्हाका जाय तशें म्हाका वागूं जातलें आशिल्लें, म्हाका जाय तशें हांव ताका कंट्रोल करूं शकता, कसलें जायना, कसलें जायना. तावळी त्या देहांतान उत्पन्न जालेल्या मनशांचेर सुद्दां मगल कसलें ना. कितले संस्कार दिवचे पळया ती, तांगेल प्रारब्धा प्रमाणे ती संस्कार करून घेता तेणी तशी बरी जाल्यार बरी, वायट जाल्यार वायट. वी कॅनॉट कंट्रोल देम. आमी दिसता आमी करता तें खोड जायना, पण तांगेल ती ठरयतात, वय की न्ही. तरी हाजे खातीर कल करचें, अहंकार हे मस्त अडथळस न्ही. मीपण, देहभाव हे वच्चे खातीर कल करका कशी साधन करची. आनी म्हाका हांव मुक्त मागीर तो साधन कशी करता, तर तागेल युक्ती सांगतात. ह्या मुक्त मनुष्य एक युक्ती करता. तो कल म्हणटा तसो की आमी साधन करता रावचें. समर्थान ही स्वता करतात ते. तांणी सांगलें हांव साधन करता रावतां जाल्यार हांवच ब्रह्म आशिल्ली ती, हें साधन मगल देहाल्यातन घडता असं. आनी हें मगल देह म्हळ्यार काय हांव न्हय, मगल ताल्या कलो संबंध ना. तेमी ती देहांत राबूनच विदेही अवस्था प्राप्त जावचें शकता. हें अडथळो सोडून दिल्यार ब्रह्मप्राप्तींतलो हो अडथळो असो समजून साधनाची सोडून दिली जर आमी ही साधन करका म्हळ्यार कळ्ळें, सगळ्यांक तें पावका, बरें वागका, प्रत्येकान देव पळोवका, आत्मज्ञान जावंक जाल्यार अशी जायना. नित्य विवेक, सार असार, ताजे खातीर श्रवण भक्ती करका, संतां लागीं आमी सतत आमी हें दवरका, संपर्क दवरका. ताज्यान कल जाता की मुख्य म्हळ्यार साधन आसका. आनी हें स्वतागेल बाबतींत जालें. आनी तें आत्मज्ञान म्हळ्यार हें म्हळ्यार हांव न्हय, कान म्हळ्यार हांव न्हय, नाक म्हळ्यार हांव न्हय, अशें करून शेवटी हांव कोण, तर एक आत्मतत्व. बरें तें तुका कळ्ळें, तें कळ्ळें म्हण दिशील तरी कळना, तेमी सतत संपर्क जावंका, चिटके सुद्दां चुकूं नये. सादे साधकांक एकदम साध्य जायना, तेमी कायमच संपर्क दवरका. आनी जरी आमकां प्रचिती आयली तरी सुद्दां संपर्क दवरका. कळ्ळें म्हळ्यार तो देह बुद्धीच वागू अशी टप्पून बसलेला आसता, तुमी मान केन्ना पकडची म्हण ताबडतोब येवन पकडता. कळ्ळें न्हय. आनी तांतूय आजकाल कळ्ळें गुरुबाजी मस्त चवताळल्या, तेमी कळका. तेमी सद्गुरूंगेल सहवास म्हळ्यार कळ्ळें, सद्गुरूंगेल हें कळ्ळें, श्रवण निरूपण, श्रवण कशी करका. आनी तांणी सांगलें ब्रह्मज्ञान जायना पण हांणी म्हणलें आमी परत संवसारा येवन कल करचें म्हण. तर सांगतात ब्रह्मज्ञाना पयलें ब्रह्मज्ञानी जावच्याक उपाय म्हूण साधन करका. आनी ब्रह्मज्ञान जायना पळय ती आपणाले कृतज्ञता, गुरून आपणा दिल्लें ताजी कृतज्ञता म्हूण आमी कल करका. दुसऱ्यांक त्या साधनेचो आदर्श प्रस्थापीत करका, ताजे खातीर आमी साधन करका. कोण न्हू शिकोवंका, जे आमगे स्वामीजी करता आसत, जे स्वामीजी करता आसत ते. सगळ्यांक 17-18 वर्सांनी संन्यास घेवची वृत्ती जायना जाल्यार होडना, आमी संन्यासच घेवंका म्हणना. प्रपंचांत राबून तोय पुरुषार्थ, त्या पुरुषार्थ करात, श्रवण करात, श्रवण भक्ती फलश्रुती हांगा सांगल्या. आनी श्रवण साधनेची फलश्रुती कली की आमगेल वर्तनांत फरक येता. कळ्ळें, आमगेल वागणें बदलका, श्रवण साधनेन नवीन मनुष्य जन्मा येवंका. श्रवणा पूर्वीच हांव आनी श्रवणा नंतरच हांव आनी तूं आमूलाग्र परिवर्तन जावंका, हें तांणी सांगलें. कडे खंयचे ग्रंथ श्रवण करता ती कलेपणी श्रवण करची न्हय, तरी हाजे अद्वैत ग्रंथची. आनी मुख्य म्हळ्यार तांणी सांगलें बाकीच कले एक पथ्य पळका, निदान श्रवण समज जावंका जाल्यार कल्याण म्हळ्यार एक तरी एकाग्र मनान श्रवण करका, दुश्शीत जावचें ना. आनी दुसरें पथ्य म्हळ्यार विद्वान लोकांगेली अनुभव शून्य भाशण आयकता बसपेक्षा स्वता गुरुमुखांतन आयिल्ल्या शब्दांत श्रवण करका, अद्वैत ग्रंथांत श्रवण करका, हें तांणी सांगलें. आमगेल साधन एक पूरक श्रवण घडल्यार साधन एक प्रगत जातलें न्हय. त्या खातीर संतांगेल वाङ्मय वाचका. वाङ्मय केल्याक त्या संतांगेल चारित्र्य कळना आमगेलें, आमी थंय संपर्क दवरल्यार तें चारित्र्य आमगेल्या मना येवन लागता. ताजे खातीर तर वाटेल ते सकाम उपासने ग्रंथ शक्यतो अद्वैत साधकाने वाचूं नाका ती म्हूण सांगलें. मागीर हें मेळटलें, ते पुत्र पौत्र हें तें सगळें जातलें, तसलें सगळें वाचचे पेक्षा अद्वैत ग्रंथच वाचा ती. ईश्वर प्राप्ती, मोक्ष प्राप्ती ह्या अंतीम ध्येयाक साधकान खंय तडजोड करूं नये. आमगेलें अंतीम ध्येय आनंद यात्रेचें कसलें
तरी परब्रह्मांत एक जावचें. मगल तरी तें आस तुमगेलो मागोत ना जाल्यार वी हॅव स्टार्टेड द ग्रूप फॉर दॅट. ते आमी व्यवहारांत तूं ज्या प्रमाणे आमगेलो फायद्या गोश्ट आमी पळयता तिची तशी श्रवण साधन करतना आमी दुकानांत घेवच्या वतना आमकां कसल्याची गरज असले तेंच्या विकत घेतात न्ही, तशी श्रवण साधन करतना सुद्दां भौतीक सुखाच्या मोहांत पण नासतना संवसारा बद्दल विरक्ती कशी प्राप्त जातली असले ग्रंथां श्रवण करता आनी आयकूंक आसूं न्हय. संताल्याथान देहांत निरूपण तशीची तांच्यानी ह्या उत्तरायणांत गेल्लो तो बरो, काशीन मेल्लो तो बरो अशी ना. तरी कोण आयुष्यभर भगवंतागेलो उपासन केलें की तागेलो मृत्यूच क्षण भगवंत सांबाळता. आजीवन भगवंत चिंतनांत रममाण आसचें ही मृत्यूची पूर्वतयारी. त्या पूर्वतयारी करपा लागता. कळ्ळें न्हय. अशीच तोंडान नाम याना त्या निमतान सांगल्या की सद्गुरूंगेल जीवन अंतुची शिष्याक सगळे ग्रंथ पळोवचे मेळटात. म्हळ्यार तांगेले अंतरंग जर आमी मार्क केल्ले त्यांनी स्वाम्यांगल असल्या संतांगल सहवासान ताजे खातीर आमकां की तांगेल अंतरंग तांगेल चारित्र्य आमकां कळचें लागता. तांगेल जीवन स्वता जीवन हें खुल्लें पुस्तक आसता. ते ग्रंथ तांगेले सद्गुरू जिवनांत येना पळय ग्रंथ वाचची खरं म्हळ्यार गरज ना. त्या सद्गुरूंगेल जिवनांत शिश्याक सगळे ग्रंथ पळोवचे मेळटात. कशें का परीक्षेत पळोवंक खंय तांणी समर्थान सांगल्या सद्गुरू हांणी कोणें रामकृष्ण परमहंसान सांगताले विवेकानंदाक की सद्गुरू रात्रीचा पण तपासावा दिवसाचा पण तपासावा म्हणून. तशी ताका सम परीक्षा पळोवंक लागता. गुरु करना जान के म्हणून आनी एक पंत जान के कर ना पडे संबंध जान दिवची ताजेरी तें करका. तेमी शेवटचा दीस गोड जावचे मर्म हांगा तांणी साधकाक सांगल्या. आतां दुसरें एक आसा तो म्हळ्यार 8वें दशक हांन तुकले ना तांत मूळ माया म्हळ्यार कसलें तें दिल्या. कडेरी देवदर्शन नाना उपासना पद्दती कशी आसतात तें सगळें सांगल्या. तर तांणी सांगलें खरो देव कोण जे देवाच्या मूळ स्वरुपात शोध घेवच्या इच्छितात की तांणी शास्त्रानुसार पृथ्वीची उत्पत्ती स्थिती लय हे तीन गोष्टी कोणा सत्तेन घडतात. ब्रह्मा विष्णू महेशाक हरू ताक कोण जाळता. विधी लिहितो भाग्य आपले कपाळी परंतु कोण त्याचे कपाळी लिहिणारा तें पळोवंक तो देव. तशी खरी देवाची सामान्य जिवाक एकदम धारण करच्या येना म्हणून आमी मंदिर आनी देवाल मूर्ती निर्माण केले तेमी ती तांगेल भावानुसार मंदिरांतले देवाल आमकां अनुभव येता. जाल्यार त्या मंदिरांतल्या मुर्तीन हें सगळें जग निर्माण करनी न्ही हें साधकान हें भान दवरका. आमी एक काणी सांगिल्ली आमकां हांगा वचचें लागता खंय समजा म्हाका हांव एक पण सांगिल्लें एक बिल्डींग अगदी फेमस आसा खंयची तरी आनी त्या बिल्डिंगांत वयर आतां तनिश्का म्हण आसा. तनिश्का बाजूक आमगेली सोसायटी आसा तें एक लँडमार्क म्हणटात. लँडमार्क कल खातीर म्हणटा ती आमकां तनिश्कांत वच्ची ना आमकां तरी खंय वच्चें आसा ताजी बाजूच बिल्डिंगां वच्ची आसा. पण आमी रिक्षावाल्या सांगतात कले तनिश्का थंय बरो कण ते फायर ब्रिगेड तो एखाद फायर ब्रिगेड तब गेलो क्या उधर है फायर ब्रिगेड. म्हळें बाबा म्हाका फायर ब्रिगेडा वच्ची ना म्हाका ताजे ऑपोजीट अशी सोसायटीन वच्चें आसा. अशी तशी आमकां खंय वच्चें आसा पळय ताजी लँडमार्क कळका लागता. आनी तेमी सगूण मूर्ती म्हळ्यार तशी लँडमार्क आसता. तातूंत देवत्व पळोवन त्या प्रमाण आमी भितर शिरका म्हळ्यार मात्र आमकां खर आमगेलें डेस्टिनेशन मेळटा. मंदिरांतल्या मुर्तीन हें सगळें जग निर्माण करनी हाजें साधकान भान दवरका. कुंभार मडकी करता आनी मडक्यान स्वता तो बैसना. कळ्ळें न्ही. हांन तूं म्हळ्ळें भगवद्गीतेन भगवंत सांगता ती मत्स्थानी सर्व भूतानी न च अहम तेषु अवस्थितः. कळ्ळें. उत्पत्ती स्थिती आनी लय देवाक ना ती खरे देवाक. कळ्ळें मागीर तो पंचभौतीक न्हय. पंचभौतीक म्हळ्यार कळ्ळें हाजे मातेश देव धातूच देव आनी खंयचेच देव तशी. मागीर आतां हो प्रश्न येता देव निर्गुण आसतना सगुण विश्व कशी निर्माण जालें कसल्या निर्माण जालें एक समते शंका फिट्ट ना ती तांगेले अजिबात फिट्ट ना ती. तर हांगा आतां सांगल्या की
आमगेल अज्ञानान मुयती माय ना जावन सुद्दां आमकां दिसता हां जाल्यार तें अज्ञान ना जावंका म्हण आमी कल करका कल केल्लें आमी आतां थंय तरी भक्ती मार्ग आसा एक आनी साधन मार्ग आसा साधन मार्गान केल्लें साधन म्हळ्यार कसलेंच करची की विवेक सार असार हाजो विवेक उत्पत्ती स्थिती लय आमकां दिसता जगान जें जें दिसता तें उत्पन्न जाता स्थित्यंतर जाता ती तें नाश जाता हां तें पुरें असार म्हळ्यार ती माया तरी मागीर कल्लें तें बाजूक सारका म्हळ्यार ताजो उपयोग करून घेवंका माय ही उपयोग करून घेवचे खातीर आसा साधन आसा हां तेमी हे साधन हेच मार्गान आमी साधन करचें म्हळ्यार ह्या साधन हेच उपयोग करून घेवचो बरो करून मनाचो उपयोग करून घेवचो मनाक आत्मबुद्धीला वळोवचें हां जी देहबुद्धीला वळलेली आसता ताजे तोंड पेलदिकान करून आत्मबुद्धीला वळोवचें भक्ती मार्गाचो अनुसर करचो भक्तीने सगळं सरेंडर करता वचचें भक्ती भाव भाव तिथे देव खंय त्या परमेश्वरा दुसरें कसलें नाका आमगेलें जाल्यार सगळें आसा आनी ताका मी पण दिवचें आमी कोणाल्या वाडदिवसा वतना प्रेझेंट व्हरतना किंवा कोणाल्या लग्ना वाडदिवस आसता आमी खाली हातान वचनात कलेपण घेतात तावळी पयलीं आमी वचुलेले असतात तर आमी आपसान कले डिस्कस करतात एखादो ग्रूप असलो बा सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन करून कले घेवचें आसा तर कले घेता ती तांगेले घर कल्ले नाशिल गो ती म्हणटाली अमूक एक विकत घेवचें आसा हं तें घेवया म्हण तर तेंच आमी विकत घेवन दितात तशी आमगे सद्गुरू म्हळ्यार परब्रह्मची सद्गुरू ब्रह्मस्वरूप तांकां आमी सरेंडर करचें म्हळ्यार आमी कल दिवचें जाता तांतलें मी पण ना आनी तें तांगेल हांत घाली की तांकां मी पण तें लागना जाल्यार तांतलें तें ना म्हूण आमगेल मी पण आमी तांकां दिवचें खुशीन दिवचें आनी तें घेतात ती कला म्हळ्यार आमगेल बरेपणा खातीर घेतात तुगेल घर आड्डावण जाल्यार न्हय नाल्यार आमी नाका आशिल्लें फर्निचर कोणा दिवचें घेतल्यार अय्या म्हाका नाका गो कोणाक तरी भंगारवाल्या दिवन सोडी आमकां नाका म्हूण घरांत आड्डावण तुगेल आड्डावण म्हाका दितलें म्हूण तशी गुरू म्हणनात उलट ते म्हणटात तुगेल मी पण म्हाका दी हांव तें नाश करतां अशी आनी आमकां सगळें तर ते पंचमहाभुतांगेल लक्षण हांव तूं सांगल्यान ती सगळी म्हळ्यार एक एक मस्त अशें माया ब्रह्म अशी दोन वस्तू अस्तित्वान ना तीच एकच आसा भांगार आनी ताजे अलंकार समुद्र लाट हे दोनीच मिथ्या सगळें मिथ्या फक्त कल्ल बदल ना पळय तें दिसना तें नित्य आसा हां तें मात्र हें तर आतां आमी हांगा म्हाका दिसता आमी हांगा रावया आनी थोडे पंचमहाभुतांचे तांणी सांगल्या ते मुखारपंत कोर न्हू हां आमी कडेरी हाजर मुखावेल दशक घेवया आमटे आसत ते दशक जाल्यार हें चिके सम कळका हें आमी पयलीं घेतिल्लें आसा तरीके परत घेता आसा ती कित्याक म्हळ्यार म्हत्वाचें आसा महत्व कल्ल्याक दिवंका साधन एक महत्व दिवंका साधन कल्ली परत परत सांगता साधनांचो विचार करचो देवान आमकां खंयची साधन दिल्ल्यान ती वापरच्याक परब्रह्म मेळोवचे खातीर खंयची साधन दिल्या पयलीं म्हळ्यार देह दिला इतलो देह हाजे इतलो चमत्कृती ना देवाल चमत्कार आसता तां सगळें मेंटेनन्स तो पळयता आमकां मेंटेनन्स सुद्दां भरचें लागना कसलेंय आमी फक्त जेवच्या खावचें घेतलें पण पोटांत घालना पळय ताजे पचन संस्था हें संस्था सगळें तो सांबाळटा पंचमहाभुतां वेवस्था तो सांबाळता ते समाजान तूं आसा पृथ्वीचेर आसा हांगा आमगेल भितरी आसा पिंडान तूं ब्रह्मांडान तूं सगळे कडेन ताजी वेवस्था तो सांबाळता सगळें करता तर खंयची साधन दिल्यां ती देह दिला देहा संगात कलकल दिल्या मन हे बक्षीस म्हूण दिल्या शक्ती ती तें जीन आसता न्हय दीव घास केश येता बोल आका मैं क्या करूं आपके लिए म्हणून तशी सांगतलें तें मन तरी तें आमी यो हो खंय खावन आयलो राक्षस न्हय म्हळकी तो राक्षस जाता आतां म्हाका खावन घाल आनी म्हळकी तो खावन घालता अशी करून मनाक आमी सांगील तशें तो करता शक्ती आशिल्ली तरके तें आपण जावन करना कळ्ळें आमी ताका शिस्त लावंका लागता आमगे सर्वंट्सांक आमी शिस्त लावंका तो आमगेल गुलाम जावंका तरी मनच आमगेल आमकां ताणें गुलाम करून दवरल्या आमगेल देहाक ताणें गुलाम करून दवरल्या तशी न्हय मनाक समज शिस्तींत वागोवचें कल जाय तें पळोवचें हें सगळें करपा लागता तावडी आनी तें बुद्धी दिल्या मेंदू दिला सगळें बरें हाजे खातीर उपयोग करचो स्मार्ट जावंका हां न्हीद काडटा पडची न्हय उदास जावन बसची न्हय चेडवां वारी उत्साही अशी
बबलिंग विथ एन्थुझियाझम. शिकायला शिका, शिकायला शिका, शिकूक शिका. आमच्याने शिकोवचीच हौस आसता. तांणी समर्थ सांगतात पयलीं शिकू शिका ती. तें साधना म्हळ्यार साधनांचो विचार करचो. आमकां कल साधन दिलें ती एक व्हड साधना. मागीर ताच आमी सम उपयोग करून घेता आसत की ना तें पळोवचें. ती एक साधना आनी एक्चुली करचो उपयोग. ते उपयोग कशें करचें शिकचे खातीर संतांगेर चरण धरचें. तें आमी श्रवण भक्ती आनी जे केल्लें तें संतांक अर्पण करचें ही आत्मनिवेदन भक्ती. आनी थंय वचना पळय मुखावेल काम सद्गुरू करतात. कळ्ळें म्हळ्यार तांचलें मास्टर की आसता. तें मास्टर की लावन ते आमकां सगळें मेळोवन दितात. हाजें जिस्ट 8वें हाजें खरें म्हळ्यार हेंचें जिस्टच हां तरी ते थोडो आढावो मुखालपण परत घेवया. हेंच 8वें जिस्ट आसा. साधन करका आनी आमी जाय तें मेळोवंका. मायेक भिवन उपयोग ना. हां उलट माया आमचे खातीर बोट आसा. त्या बोटीन तूं प्रपंचाच्या उद्दाक भितर रिगन अशें पळयल्यार जालें. त्या मायेक खूश दवरता म्हळ्यार ती आमकां बरें करता. ती आमचे खातीर बरी मनुश्य आसा, इतली सादीक आसा. ती पावया ब्रह्मतत्वाल्याक थंय म्हूण ती आमकां तिगेल बोट घेवन वता. माये शांत प्रपंचा शांतान प्रपंच भितर येवच्या दिना ती. कळ्ळें म्हळ्यार गुरू कर्णधार करून उबरोवंका आमी उबरो कारोवंका आमगेल्या बोटीन तूं. तावळ ती बोट केन्नाय बुड्डना. मायेंत आमी बुड्डून वचना ती. आनी बुडले तर सद्गुरू समर्थ आसात उडकी मान आमकां भायर काडूंक. तितली गॅरंटी ते दितात आमकां. तावळ तांगेले कास दवरची म्हत्वाचें न्हय तें आमी करया. आनी मुखाल पंथा आमी आतां केन्ना आज मंगळार न्हय ब्रस्तारा जातलें हें आनी मुखावेल दशक सुरू करूया. थोडेशें हाजें बरलेलें घेवन आतां आमी तांणी म्हणलेली आतां प्रार्थना आमी करया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी तुझ्या रे कल्याण करी राम राया कल्याण करी. आता विवेचन पुष्प आम्ही श्री समर्थांगल्या इतले करुणामूर्ती ती आणि श्री रामराय राम तत्व तांच्यांत आसा. तांगे चरणाचेर ते विवेचन पुष्प तांगे चरणाचेर अर्पण करूया आणि आयची सभा समाप्ती प्रार्थना म्हणया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति.